देऊळवाडा पालये वाठारांत कम्युनिटी सभाघराचे शेनवारा संवसार पाडव्याच्या मुहूर्ताचेर उक्तावण जाले। थळावो आमदार जीत आरोलकराचे हस्तुकी ह्या सभाघराचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार पालये ग्रामपंचायत मंडळ, दत्तात्रय देवळाचे पदाधिकारी आणि थळावे नागरिक व्हडा संख्येन हाजीर असले। आपूण आमदार म्हूण मिरोवपाक येवंक ना, ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाची आसा अशें जितान ह्या वेळार सांगले। काल एक बरो टॉपमोस्ट PWDचा ऑफिसर माझ्या ऑफिसात येयलो आणि त्यांनी म्हाका इतलेंच सांगलें की लास्ट 2 वर्सांक झिरो म्हटल्यार झिरो कामां जाल्लीं आहात आणि फंड्स म्हणटात ते कांयच युटिलायज जावंक ना। म्हणून म्हाका तेचेर कळ्ळें की डेव्हलपमेंट म्हणटात ते 2-3 वर्सां सारके कंप्लिटली झिरो जाल्ले आहा। फक्त इनॉग्रेशन नाल फोडप चालू आसलेले, सो हे एफर्ट जावचे ना। हांव हांगासर आमदारकी मिरोवपाक येवंक ना, कामां करपाक येयला आणि पंचायतीकूय सांगतात माझे कार्यकर्ते आसूं जर ऑपोजिशन जे आयज माझ्या विरोधात वावरले आसूं हांगासर भेदभाव काय जावचो ना।